जो फ्रीडम फायटर म्हणटा आपूण स्वताक उदय भेंब्रे म्हणटा तेणी एक स्टेटमेंट केला की छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर तेणी जो स्टेटमेंट केला हांव तेजेर नाकारता पयलीं म्हणल्यार. दुसरें तेणी सभेस्त गोंयभर एक हें केला रिलिजियस सेंटिमेंटल हट केला छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे स्टेटमेंट करून. हांव मागता उदय भेंब्रे लागीं की तेणी सगळे गोंयचे जनतेक तेणी पयलीं म्हणल्यार माफी मागची. दुसरें तो जे सांगता पळय की छत्रपती शिवाजी महाराज जी जे वायट नजरेन बीन लोकांक पळयताले म्हणल्यार तेका मुद्दम करून सांगपाक सोदता छत्रपती शिवाजी महाराजान केन्नाच वायट नजरेन लोकांक पळयनाशिल्लो. तेजे जे सेनान सुद्दां लोक आशिल्ले ते सुद्दां समज वायट नजरेन लोकांक पळयताले तो तांकां जाल्यार सुद्दां दंड दितालो. आनी जे उदय भेंब्रे जे हिस्ट्री वाचता पळय तेणी जी हिस्ट्री सांगली पळय हांव तेका ओपन चॅलेंज करता. पयलीं म्हणल्यार तेका ओपनली चॅलेंज करून सांगता तो बूक एक तरी तूं आमकां दाखोवचो. खंयच्या बुकाचेर तुवें ती हिस्ट्री वाचली पळय तो बूक एक तरी आमकां दाखोवचो काय तूं आपल्याक जे मना मारता तें कित्याक वाचता. कित्याक सध्या तरी काय काम ना तुमकां सो म्हणून तूं तुका मनान येता तें करता काय म्हणून. दुसरें समज बुकूय ना जाल्यार तूं तुजो टायम काड तूं यो तुका छावा पिक्चर दाखयता जे छत्रपती संभाजी महाराजाचेर आहा पळय ते तुका म्हाज्या पयशांचेर तुका ते पिक्चर दाखयता. तेजेर तुका आख्खी इतिहास कळटलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आनी संभाजी महाराजांचो. आनी उदय भेंब्रेन बेगीतले बेगीन अख्खे जनते कडेन माफी मागची. आनी जो तेणी जो स्टेटमेंट केला हांव तेजेर नाकारता. देव बरें करूं.